ಮತ್ತೊಂದು ಆಯೋಗದ ಸಂಚಾರ ಸಿರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Run by Sister Smita A.C., Superior St. Anne's Convent, Sister Maria Asunda, Superior Carmel Convent, Asha Niketan, Sister Kelly Mesa, Superior, Sister Sarita, Superior, Sister Martha Hesa, Superior Jesus Mary Convent, Sister Juliet Machado, Superior, Dia Kiran Convent. Udya Akkache Sunday, Apostolic Samsthe, Conrad Nagret, Evangelism Samudai, Mary Pinto, Salvation Paul, Molly Montero, Legion of Mary, Marcelin Pereira, Lady Social Service League, Aida Buttado, Catholic Sabha, Lakshana Ronna, ICOM, Tracy D'Souza, FFO. What a Chekutgar, Aida Putino, Hilary Martin, Celestia Noronna, Rita D'Souza, Aldrin Was, Mabel D'Souza, Melanie Sequeira, Vilma D'Souza, Jessie Alvarez, Rajesh. What a Chakratinji, Vivian Montero, Sherman D'Costa, Flossie D'Souza, Philomene D'Souza, Vinita D'Souza, Legion Expert, Agnes D'Souza, Sarita Rodriguez, William D'Souza, Binoy D'Silva, Doreen D'Souza, Violet Menezes, Vinay Serravo, Tina Fernandez, Clifford Menezes, Lina D'Souza, Sophia Paulo, Janet Costa, Walter Simon D'Souza, Stanley D'Souza, Evelyn Roch, Benedicta Rosario, Melvin Fernandez, Diana Frank. शिक्षा संसद के प्रतिनिधि सिस्टर मारिता A.C., Shobhi Francis. Name of Sunday, Jacinta Almeida, Shanti D'Souza, Maxine D'Souza, Kelly Pereira. Catherine D'Souza. Rosa Maida Esther Gandhi Lamana Chiwar Patram, Nama Maida Parmanayam, Yajaka Sarwas Yenanti. Notes Vado, KJ Pinto, Iona Pinto, Abel Alvin D'Souza, Robin Andrade, Aida Pupina, Gilbert D'Silva, CJ James and family, Felsin Matthew, Elvin Maria D'Silva, St. Peter Ward, Joseph D'Souza, Monty Machado, Baby family, Joaquin Montero, Olivia Norona, St. Francis Xavier Ward, Vinay Serravo, Ivan Pinto and family, Calvin Rion D'Souza, P.J. Joseph, Maxine J. Pinto and family, Sunil Menezes and family, Irene D'Souza and family, Rupert Lobo and family, Edwin Was and family, St. Anthony Ward. Margaret Pice, Jacob Kennedy, Rita D'Souza, Walter Gracie DiMello, Hilary Lobo and family, Lena Martis and Mabel D'Souza, Beatrice D'Silva. St. Joseph Ward, Hazel Vivian Menezes, Alex Margaret Rego, Jacinta Almeida, Priscilla Richard D'Souza, Zita Coutinho,
Cynthia Lobo and family, Lenson Renson D'Souza, Luis Mamata Fernandez, Teresa John D'Souza, Clifford Zena Menezes, Fatima Wado, Avil Sherin Miskit, Joseph and Shaila D'Souza, Lena D'Souza, S.M. Pinto and family, Ligori Lily Lobo, Mary D'Souza, Edward Muriel Albuquerque, Cynthia Farias, Mabel Kent and Rowan Rosario, Jyoti Albuquerque. Sacred Art Board, Maurice Crasta, Sebastian Noronha, Oswald Montero, Elizabeth Roch and family. Nityadar Ward, Mercin Sequeira, Gerald Tracy D'Souza, Mira D'Souza and family. St. Rita Ward, Agnel Rosario and family, Richard D'Souza and family, Priscilla Roch and family, Connie Lena D'Souza, Oswald Jacinta Correa, Lawrence Tellis and family, Vincent D'Souza, Eliza Crasta, Oswald DiMello and family, J.V. DiMello and family, Valerian Correa and family, Alvin Vincent D'Souza. Infant Jesus Ward, Matilda D'Souza. St. Paul, Melvin Sequeira. St. Teresa, Melvin Fernandez and family. Pritham Rencia Montero Kasia, Octavia Solomon, Sonia Montero Mulki. कोणाची नांव वाचून गेल्यार दया कर येवन घेवची. आनी काल आमी नांव वाचले बेनिफॅक्टरचे, कोण येवना तांणी आज आयल्यार तांणी घेवचें. देव बरें करूं. मोगाचनो आयच्या दिसा ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाच्या वेळार थोडी प्रत्येक इरादे दिल्ले आसात. तांची नांवां अशीं आसात, त्या खातीर तांचे खातीर आमी मागता. ऑर्गामीस दिलां, मेरिक कस्टेलिनो, डॅफ्लिन लिरॉय डिसोजा, रीटा डिसोजा, प्रिसिल्ला रॉच, जोविटा डिसोजा, जॉयल डिसोजा, डॉन बॉस्को अलेक्झांडर, सोनिया मोंतेरो, रिया रेजी, क्रिस गोन्साल्विस, क्रिस्टिन डिसोजा, मेरी डिसोजा, डॅफ्लिन लिरॉय डिसोजा, जुलियाना डिसोजा, सिरिल रोजारियो आनी कुटुंब, रोशन जेनिफर मेरी आनी कुटुंब, मेरिक प्रीती, स्नेहा आग्नेस, सबॅस्टियन नोरोना आनी कुटुंब, मेल्विन वायलेट सिक्वेरा, केंट आनी रोजारियो कुटुंब, फेबी आनी जेस्सी मेंडोन्सा, कॉनी आनी लीना डिसोजा. तशेंच जीन ट्रिजा व्हॅलेंटीन अंद्रादे यांच्या आत्म्याक मिसेलां रॉबिन अंद्रादे, अलेक्स डिसोजा हांच्या आत्म्याक मिसेलां मेल्विन जुलियाना फेर्नांडीस, लिल्ली आनी अल्फोन्स डिसोजा हांच्या आत्म्याक मिसेलां तांच्या भुरग्यांनी आनी कुटुंबांनी, अलेक्स डिसोजा हांच्या आत्म्याक सेवरीन डिसोजा. तशेंच घरच्या आल्मावांक मेरी डिसोजा आनी पीटर डिसोजा हांच्या आत्म्याक मेल्विन आनी वायलेट सिक्वेरा, सावन डिसोजा हाच्या आत्म्याक मिसेलां वॉल्टर आनी सोफिया, जुलियाना डिसोजाच्या आत्म्याक मिसेलां मेल्विन आनी वायलेट सिक्वेरा. मागीर पास्कल मोंतेरो हांच्या आत्म्याक मिसेलां क्रिस्तीन मोंतेरो आनी कुटुंबाची. ह्या सगळ्यांच्या इराद्या खातीर आमी मागता. तशेंच आमच्या इराद्या खातीरय आमी ह्या संभ्रमाच्या मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार मागया. आयच्या दिसाचो प्रधान याजक अशें तुमकां वळखीचो बाप ऑल्विन सेरावो, शेजारच्या मिलारच्या कॉलेजीचो प्रिंसिपल आमचे मदें आसा. सांगातच आमच्या वार्ड्यांतले थोडे पदऱ्याक आयिल्ले आसात. सगळ्यांक
सक्कड याचकांक आनी तुमकां ह्या पवित्र बलिदानाक बरो येवकार मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाचे न्हू एकूटाम जावन ह्या भागी दिसा सरेस्वर देवाक दिन वाचून मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी ह्या देव मंदिरांत सांगाता मेळ्ळ्या. देव सर मनशांचें बरेंपण आशिता देखून ताणें ताच्या एकल्याच पुता जेजूक मनशा कुळाची सोडवण करूंक मरे फात आमकां दिलो. अशें सोडवणेचे चरित्रेन देवान मरयेक भागीदार केली. देवान तिका संवसारी येवंक आसच्या आपल्या पुताची आवय जावन विसरले वेळीं ही खबर समजल्ली मरी देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालता आनी हांव सरेस्वरची साकन तुजे कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हूण आपली कबलात दिता. देवपत्याची आवय जावं कबलात दिल्ल्या दिसा तावन तिणें सदांच देवाची कुशी केली. अशें जेजूक ववयल्ली आनी ताच्या कश्टांत सांगात दिल्ली मरी देवाच्या मोगाचें थेंपल जावंक पावली.
आज आमी आमच्या फिरगतीचे शिरोतीन रोजार मायेचें फेस्त आचरण करता आसतना सगळे फिरगत कुटाम सांगाता मेळून मरयेक मान करता आनी आमचेर वतलेल्या कुरपेच्या शिवरा खातीर तिका अर्गां दिता. मरी माय कशी देवाचें तेंपल जावंक पावली तशें आमी जावंक आशेता. हाका गरजेची कृपा मरयेचे विनवणे मरिफात आमकां लाबो आनी आमी देवाचीं तेंपलां जावंक आमकां आदार लाबो म्हूण ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या बलिदानान फवत प्रमाणे वांटो घेवच्याक इकडे आमी मावून रावया. आमचे पथकां आमी वळखुया. तशेंच आमचें कितें तेसांव आसात ती आमच्या मोतीक हाडणी सर्वेस्पराच्या पांयां तळा आमी दवरया. आमी फातके म्हणलें वळखून सांगता म्हणया. हांव फातकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते फातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पचत बेगीन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची फातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पोत मनीस जालो म्हूण आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टां आनी कुर्सा वरवीं
पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्यात. आमच्या काळजांनी तुजे कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. हबक्कूक प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप. सर्वेस्परा केन्ना पर्यंत हांव तुका उलो मारीत रावूं आनी तूं म्हाका आयकोवचो नाय. जुलूम अशें म्हणून हांव तुका बोब मारतां पूण तूं म्हाका निवारिनाय. खोटेपण म्हाका कित्याक पळोवंक लायताय. तूं अन्यायाचो प्रेक्षक कित्याक जालाय. नास आनी जबरदस्ती म्हजे मुखार आसात. झगडी आनी दुस्मानकाय वाडत वेतात. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें, दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जावचे खातीर फळयांचेर तें बरय. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासत तें शेवटा विशीं उलयता आनी तें फटयना. तें गळाय करीत जाल्यार ताची वाट पळोवन राव, कित्याक तें खरेंच येतलें. तें येवंक लांब काळ लागचो ना. पळय, जो मनीस प्रामाणीक न्हय तो नाच जातलो, पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं जियेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुकार.
तुझी महत्कार्यां देखल्यानी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परीक्षा केली. सर्वेस बरो सोदारो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका. सर्वेस बरो सोदारो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका. सा पावलून तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसा. भोवमोगाच्या पुता, हांवें तुजे वयर हात दवरलेल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें खेंड जळाशें कर म्हूण हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजे नाका. बगार देवाचे सक्तीचेर पातयेवन सुवार्ता परगडच्या कश्टा वावटींत म्हजे सवे भागीदार जा. क्रिस्ता जेजूतय भावार्थान आनी मोगान म्हजे तावन तुवें आयकल्ली ती निश्चित शिकोवण तुजो आदर्श करून घे. आमचे थंय वस्ती करता त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुजे तबेन दिल्ले सताचें मोलादीक दिर्वें सांबाळून व्हर. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक पोटी धर्मदूत सोम्या लागीं म्हणाले, आमचो भावार्थ चडय. सोम्यान तांकां सांगलें, एक सासवाच्या कणांत इतलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुका सुमटून काडन दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणोंक जातें आनी तो तुमचें उतर आयकतो. तुमचे मदले एकल्यान जो तांबडोंक वा बोकऱ्यांक सरोंक म्हणून एक साकर दवरलो म्हूण चिंत्या. तो कामातावन फाटीं येतच
वेगीं वस आनी जेव म्हणून दोनी ताका सांगितलें तशें म्हणच्या बदलाक वस म्हजें जेवण तयार कर, पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्ही. आपणें फरमायिल्लें केल्ले खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडटा. तशेंच तुमकां फरमायिल्लें सक्कड कर न जाताच तुमी म्हणो जाय. कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी खरें जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. देवाचें उतार हें वाखरी तुका क्रिस्ता. जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, मंगळुरांत कितें फामादगी म्हूण विचारल्यार तुमचे कडेन जायत्यो जापी आसतात. थोडे जाण म्हणूंक पुरो आमचें मंगळुरू तें एज्युकेशनल हब, हांगा शिक्षणा खातीर तें फामाद म्हणून. आनी थोडी म्हणूंक पुरो हांगासर आमच्या मंगळूर शारांत मस्त मेडिकल कॉलेजी आसात. हायेस्ट मेडिकल कॉलेजी सगळ्या संवसारांत आसचें शार म्हळ्यार मंगळूर खंय. हायेस्ट मेडिकल कॉलेजी आसात, नव्यो येवन आसात. तशें म्हणूंकय पुरो. आनी थोडे म्हणूंक पुरो ना हांगा भांगाराचीं दुकानां मस्त आसात म्हणून. पळय न्ही, मस्त भांगाराचीं दुकानां म्हणटा थोडे तोंडार येयल्यो आसाय. आनी पयलें आयडियल आयस्क्रीम पार्लर मस्त फेमस फामाद आसलें. कोणी खंयच्याय वेळ आमचे सैर आयले जाल्यार आयडियल आयस्क्रीम पार्लराक वचून थंय आयसाच्या थंडींत बसून एसीच्या थंडींत बसून एक आयस्क्रीम खावची एक रिवाज आसली. तुमी जायतीं जाणां खंडीत जावन आयस्क्रीम खावंक कांय गेल्यात आसतलीं. थंय आयस्क्रीम त्या थंडयेन बसून खाताना तें कुलेर तोंडान घालून चिवोन लेवताना कोणें तरी तेंत कुलेर कितल्याशा जाणांच्या तोंडांत तें गेलां म्हूण तुमी कोणीय दुबावल्लें आसा. तेंच कुलेर कांय एड्स पेशंटाच्या तोंडा भितर गेलां जावं की पुरो, ह्या केवाद आसलेल्या TB आसल्या पेशंटा तोंडा भितर गेलां जावं की पुरो, आमी कोणीय दुबावूंक ना. आतां कांय ओरडो येता जावं की पुरो नेणा. हें कित्याक सांगता गे म्हळ्यार आमच्या जिविताची बुन्याद आसचीच भावार्थाचेर. जालें, हांगा दाक्तेरी आसात. आमी दाक्तरा लागीं वेता. दाक्तर म्हणटा तुज्या पोपसाक बुराक पडला, तुज्या काळजाचे शिरो तांचो ब्लॉक जाला, तुज्या आणकिटेक आल्सर जालां, तुज्या फाटीच्या गण्याचें डिस्क निसरलां अशें म्हूण सांगतना आमी दाक्तरान सांगलें फाती येता. आनी ताचे उपरांत दाक्तरान सांगल्यार तुका सर्जरी चिरीजे म्हळ्यार आमी आमचें मोत चुकोवन काण घेवन ऑपरेशन थिएटरांत डॉक्टराच्या त्या OT टेबलार मोत चुकोवन हाडून न्हिदोवन ताणें आमकां कशें चिरल्यारय वडना म्हणून आमी आमची सगळी कूडूच ताका उपसून दिता. दाक्तरान सांगलें आमी कोणीय दुबावता. आयच्या कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीतच भावार्थाचेर बांदून हाडलां. भावार्था वेळार आमी संबंद रुता करूंक, संबंद वाडोवंक आमकां साध्य जायना. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें शिसांनी जेजू कडेन मागचें, सोम्या सडय आमचो भावार्थ. आनी जेजू कितें म्हणटा, त्या जर तर एका सासवाच्या कणात इतलो भावार्थ तुमचे कडेन आसलो जाल्यार त्या तूं तेच्या रुखाक तुका सुमटून काड आनी थंय दर्यांत वचून उबो जा म्हूण सांगल्यार अशें घडटलें अशें म्हणून सांगलां. तर भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हणल्यार सोबीत व्याख्यान डेफिनिशन आमकां हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 11 वाक्य 1 मेळटा. थंयसर पत्राचो बरयणार अशें म्हणटा, भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवचोन आसां त्या संगतींचो थारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री अशें म्हणून सांगलां. हें सोबीत डेफिनेशन पवित्र पुस्तकांतच आमकां मेळचें भावार्था विशयांत. आमी बरोवचोन आसां. आमी म्हणटा हर एका भावार्था सुगट परगटुया म्हणटाना जेजू मेलो, जेजू जिवान जाला, नव्यान येतलो अशें म्हणटा. आनी आमी बरोवस्ता एक सर्गराज म्हणटा. जिवंतपणा उपरांत आमच्या मेल्या उपरांत जिवंतपण आसा, जिवंतपणा उपरांत सर्गराज आसा अशें आमी बरोवस्ता. आनी ह्यो संगती, ह्या संगतीचो आमकां थारो म्हळ्यार आमी खचित आसा म्हणून जालें हाच्या विशयांत. आमच्यो जायत्यो संगती आमकां दिसनात.
कोणी मेल्लो मनीस फाटी आमकां येवन हांगा थंय सर्ग आसा हांवें देवाक पळयलो अशें म्हणून कोणी आमकां सांगूंक येवना. तरी आमी सर्ग आसा जिवंतपण आसा सांता मागतोचो एकतार आसा अशें आमी फाती येता. ही खात्री हाका आमी म्हणचें भावार्थ. आनी एका रितीन देवान कितें बसयलां तें घडटलें खरें जातलें म्हूण आमकां आसची फाती येणी हो आसा भावार्थ. ही असली फाती येणी आमकां फाती येवंक कांय प्रुफ्स नात पुरावे नात तरी आमी फाती येवचें. दाखल्याक अब्रामाक पळया. अब्रामाक आमी भावार्थाचो बापूय म्हणटा. तो आनी ताची बायल दोगांय उतर प्रायाक पावल्लीं तरी की देव का सांगता अळे तुजी संतत हांव मळबा वयल्यान एकेत्रा बरी दर्या वेळेच्या रेव्यो बरी करतलो म्हणटाना तो फाती येता. ना ताणें ना हें असाध्य तो पुरावो विसारना प्रूफ विसारना तो फाती येता. आमकां मस्तपट हें बगूंक पुरो दीस इज इररॅशनल हें आराजांवीक राजावन नातलें हें म्हूण आमकां बगूंक पुरो. पूण भावार्थ म्हळ्यार तसोच भावार्थ म्हळ्यार तें आमी आमच्या कॉलेजींनी आमच्या विश्वविद्यालयांनी शिकच्या एम्पिरिकल सायन्सा बरें न्ही. थंयसर आमी कांय नातल्यार आमकां प्रूफ दिवं विज्ञानान जाल्यार सायन्सान जाल्यार आमी लायब्ररींत एक्सपेरिमेंट करन तें प्रूव करूंक आसा. ह्या सोशल सायन्सान जाल्यार थंयसर आमी स्टॅटिस्टिक्स काण घेवन वैगिनिकी म्हूण प्रूव करूंक आसा. तशें न्ही. भावार्थ म्हळ्यार संशोधन थंय ना पुरावो थंय ना पूण देवान बसयल्लें तें जाता घडता म्हणलें तें फाती येवचें तें आसा भावार्थ. दोळ्यांक दिसनात त्यो संगती विशयांत त्यो आसात म्हणली फाती येणी तो आसा आमचो भावार्थ. आनी हो भावार्थ हर एकल्याचो एकच रिती आसा जें म्हणून ना. कितले आमी चड शिकता कितले आमी चड जाणा जाता तितलो आमचो भावार्थ आमकां भावार्था विशयी आमकां सवाल उपजोवंक साध्य आसात. आनी ह्या खातीर आमी ह्या भावार्थ आमचो घट जाय जाल्यार आमच्या भावार्था विशयांतय कितें पुस्तकां पुरक आसात ती आमी वाचून आमी सट्टीक जाणा जावची ती गरज आसा. तोड मात्र आमचो भावार्थ आमी वाडोवंक आनी तो दृढ करूंक साध्य जाता. देखून भावार्थ म्हळ्यार मगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी देवाच्या उतराक कल्तेमान घालचें. पवित्र पुस्तक कितें आमकां मेळिल्लें आसा ताका कल्तेमान घालचें. मुरये बरी मुरयेन कशें बळें तिका गाब्रियल बडव्यान संदेश हाडले तिणें म्हळें तुजे कुशे प्रमाणे म्हजें थंय जावं म्हळें तो आसा भावार्थ. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें सोम्या चडय आमचो भावार्थ म्हणून शिसांनी मागचें. देखून आमचोय वावर जावंक जाय हे आमचेय मागणें आसूंक जाय. सोम्या चडय आमचो भावार्थ. आमचो भावार्थ आमी कसो सोडोवचो देवाचें उतर वाचून देवाच्या उतरांत आमकां सगळ्याकी जापे मेळटात. आमी वाचून नियाळून तो समजून काडूंक जाय. दुसऱ्यान भावार्था विशयांतली पुविसभेची शिकवण आसा ताचे विशयान पुस्तकां आसात. दाखल्याक कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च पुविसभेची अधिकृत दोतोन आसा ती वाचतना जायत्या आमच्या सवालांक थंयसर जापे मेळटात. केदूर म्हणसर आमच्या भावार्थ जाणा जावचें तो वाचचें शिकचें तो नियाळचे प्रयत्न आमी करिना जाल्यार आमचो भावार्थ घट जावचो कसो. आमी रोजार मायेक समर्पिल्ल्या फिरगेंत आसा आनी रोजार मायेक समर्पिल्ल्या फिरगेंत आमी एक भावार्थाचें कुटाम जावन ह्या सकाळीं हें फेस्त आचरण करूंक हांगासर सांगात जमल्या. रोजारच आमी रोजार म्हण कितें म्हणटा रोजार म्हळ्यार आमी नियाळचे जेजूच्या जिणये विशयांतले आमी चार रितींचे ते मिस्तेर आसात. 4 रितींचे मिस्तेर आसात. ते मिस्तेर जेजूच्या बाळपणा विशयांत ताच्या परगट जिणये विशयांत ताच्या कश्टां विशयांत आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणा विशयाक हाका संबंद जाल्ले ते आमी फाती येता. देखून आमी केदळा रजार बरेंकन करता त्या दाळा आमी एकवटीत जाता आमच्या कुटुंबान आमी उडास दवरूंक जाय. आमी कितें रजार करता तें क्रिस्त केंद्रीत मागणें थंयसर आमी नियाळचो. देखून थंय आमी बायपाटा गिडी बायपाटा म्हणटा पळय तशें म्हणचें मागणें न्ही तें.
हेर एक मिस्तर आसा, त्या मिस्तरा फाटल्यान जेजूच्या जिणेक संबंध जाल्लो एक विशय आसा. तो नियाळटना आमकां जेजूचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार येता आनी तो आमचो भावार्थ हे मागणें केल्ल्या वरवीं आमचो भावार्थ घट जाता. एक फावटी एक दोतोनीच्या टिचरांचें मिटींग चलतालें आनी त्या वेळार एकली टिचर म्हणाली आमी तेर्स केल्ल्या वरवीं राजी जाता हांव म्हणून. मागीर तिणें बी वर्सूंक सुरू केलें कशें गे म्हणून. तेर्स केल्ल्या वरवीं कशें राजी जाता हांव म्हळ्यार एकल्यान अम्मान मरिया म्हणटाना आनी एकल्यान संता मरिया म्हण जाप दिवचें न्ही. तेर्स जाल्यार मागीर बेसांव मागतना राजी जातात म्हणून. कशें पळया हें रोजारीचें भक्तीपण आमकां एक वटा येता गे म्हणलें. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कशें आमकां रजार हे भावार्थाचे मिस्तेर आमचो भावार्थ गूण करूंक आनी कुटुंबांत एकवटीत जावंक मोग करतात, तशें रोजार माय ह्या आमच्या फिरगजेंत आमकां भावार्थाचे व्यक्ती जावन जेजू थंय आमचो भावार्थ आसले ते व्यक्ती जावन एक बरें कुटाम सुरविल्ल्या पवित्र सभेत आसलें एका काळजाचें एका मोनाचें भावार्थाचें कुटाम बांदूंक आमकां हर एकल्याक एक कृपा दिवं म्हणून ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. उबे रावया. त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर पदवेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो, दिसत्या ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा, देवाचो एकलो पूत तो, सर काळा आदी पापातान जल्मला, देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, त्या देवातान उजरलो करो देव, तो देवातान जल्मला, ताका रचूंक ना, बापाच्या सैम बसो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात, आमा मनशां बसोत आनी आमचे सुरण बसोत, सर्गार्थान तो देवलो, आनी पवित्र रत्न्या वरवीं ओंकार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो, आनी आमचे बसोत पोंच पिलाताका ताका कुसार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनी खेपिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यांचे आनी बेलांचे मुनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसना, आनी पवित्र रत्नाक म्हणटा ईश्वरान जीव जाता तो बापा आनी पुतांत न्हीद जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो. रावाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा, पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्मच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, जेजून आमकां सांगलां मागा तुमकां मेळटलें म्हणून. जेजून म्हणलें तुज्या भावार्थान तुका गूण केलें, समाधानान वच म्हणून. देखून आमची मागणी आतां भावार्थान आमच्या पवित्र सभे खातीर, आमच्या देशा खातीर, आमच्या स्थळी पवित्र सभे खातीर आतां आमी उबारया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी बापा बेस सर याजक आनी धार्मिकांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान परगट केल्लो उपदेश उतरांनी आनी कार्यांनी जियोंक आनी परगटोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. सर आमच्या सरकारी मुखेली आनी अधिकारी पासत मागता. तांणी तांचो वैयक्तीक फायदो अपेक्षी नासता, जात धर्म लेखी नासता, लोकांच्या बरेपणा पासत निस्वार्थी सेवा दिवंक बरें मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. मरियेच्या मेटांनी सोलोवन आमची कुटुंबां मोगाची समाधानाची बिडारा जावन परिवर्तीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमकां रोजार मायाच्या फिरगजीन जियोंक फावो केल्ले पासत तुका आमी अर्गां दिता आसतना सगळे आमचे फिरगज कोटाम भाव बांदपणाच्या स्पिरितान बरोवन आमी सर्वांनी
एका काळजाची आनी एका मनाची जावन जियोंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जनांक तुका समर्पिता. तांची आत्मीक आनी सामाजीक तेणी उर्जीत कर. तांणी समाजींत आनी फिरगजींत क्रियाळ आनी कार्याळ जावं मोरये माये मुखांत्र प्रेरण लाभो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेंत फाटल्या वर्सांनी सेवा दिल्या आनी आतां प्रस्तुत सेवा दिवच्या सर्व येजाकांक धार्मीक भाव भयण्यांक तुज्या दाराळ आशिर्वादान भर. सदांच तांकां बरी भलायकी मोतीचें समाधान तशेंच तांच्या मिसां वावराचेर जायत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी सर्व दानिया पासत मागता. फिरगजेच्या बरेपणा खातीर तांणी दाखयलेल्या उदार मनाक देव तांकां दोट्ट्या मापान पाटी दिव म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भाव भयणीनो, आमच्या खासगी राद्यां खातीर आमी मागया. आमचे खासगी रादे आमच्या मोतीक हाडून मोरया माये मुखांत सर्वेस्पराच्या पांयान तळी आमी उबारया. सर्गींच्या बापा, आमची तोडी प्रार्थना तुजे मुखार आमी उबारल्यान. आज तुज्या पुतान आमकां दिवचो तो उलो आमचो भावार्थ सोडोवंक तो आमी आमच्या मागण्यान पवित्र पुस्तकाच्या वाचपान आनी नियाळान तो वाडोवंक आनी अशें भावार्थाचें कुटाम जावन आमची फिरगज बांदूंक आमकां हर एकल्याक हितून कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. Tukas
म्हज्या भाव भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हणून मागात. बापा, हांव कारमरियेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गुट नियाळून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलेले नित्यां खरे मोरयेक आमी नमान करतना एका काळजान तुका वाकणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगटता. आपल्या अवकारपणाची वडवेक सांबाळून पवित्रत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें तिताव नासता ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत तसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचे. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सश्नीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो घट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही प्रगटा, तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही रथेता. बापा, आमचे सुर्ण पसो तुझ्या पुतान सुसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतरीत पुन्हा जिवंतपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा हांव. देखून आमी उपकारे काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता हांव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगाळ जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड एक आत्मो आमी जावंक निर्मेय. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभाग्यवंत अवकार मोरयेच्या तिचो पती भाग्यवंत जुजे तुज्या भाग्यवंत दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विणवण्याचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसारार शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर फावल आमच्या गवळी बापाच्या पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मानियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसर पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत तीर कर. तुजे हुजीर एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळे बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एक कर. आमच्या मरण पावल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरल्यांत त्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सस्नाक दोशी जातले हांव म्हणून आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजो वरवीं, त्यास जेजो सांगता, त्यास जेजो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. शिसांनी जेजू कडेन मागलें, सोम्या आमकां मागोवंक शिकय. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, सोम्या आमचो भावार्थ चडय. भावार्थान जेजून हें शिकयल्लें मागणें ताच्या सुत्रांनी सर्गींच्या बापा लागीं आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुर्वणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान उतरयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटाय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुमची येताय नरजवड चलयताय सशनाच्या सशनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोय आसूं मोगा सोगुर्त जावन एकामेकाक शांती वांट्या संसाराचे पाप कळले आमची कातूत देवाचे शिळे संसाराचे पाप कळले आमची कातूत देवाचे शिळे संसाराचे पाप कळले पळया देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां पोवण मेळ्ळां आमी सुभागी Jesus, tu
मागतुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, ह्या पवित्र संस्कारान तुज्या पुताचें मरण आनी पुनर्जिवंतपण संतोष बरीत काळजान आमी परगटता. हे आमचे सोडवणेचे गूण हांगा भक्ती नियाळून ह्या संवसारान जेजूक ताच्या संतोषांनी आनी कश्टांनी आमी एकवटो आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावो. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. ऐकात आमी फिरगस गुडमान वावरकरचे याजक बाप वलेरियन फर्नांडीस, बाप जेसन लोबो आनी हांव तुमकां समेस्तांक संतोषाचे आनी बेसावांनी बरलेले रोजार मेळ्याचें फेस्त मागता. आयच्या संभ्रमाचो प्रधान याजक बाप ऑल्विन सेरावो, प्रिंसिपल मिलाग्रिस डिग्री कॉलेज, आयचे दिसा तांणी भवार्थान बरलेले फिरगस कुटुंब ह्या विशयांत भवार्था बरीत रितीन प्रसंग दिला. तांकां देव बरें करूं. आनी तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे ह्या फिरगजेंत सबार वर्सां आदी 9 वर्सां तांणी सेवा दिल्या आमच्या विद्या संस्थेची आनी तशेंच फिरगस कुटुंबाचे. त्या देव तांकां हांव फिरगस कुटुंबाच्या नांवान देव बरें कर म्हणटा. त्रिदोम आनी बेसपाच्या दिसा मीस भेटोवन अर्था बरीत प्रसंग दिल्ल्या बाप प्रवीण जॉय सल्डाना, जेप सेमिनरीचो प्राध्यापक, आनी बाप ऑल्विन रिचर्ड डिसोजा, सान जुजे वास, निवृत्त याजकाचें घर, ह्या याजकाचो गार्डियन, तशेंच DSCच्या कुटुंबा केंद्राचो डिरेक्टर, तांचो हांव फिरगस कुटुंबाच्या तर्फेन उपकार बावडटा आनी रोजार मेळ्याची आशिर्वादां मागता. आयच्या फेस्त मिसाक भेटोवणी केल्ल्या सर वारड्याच्या याजकांक देव बरें कर म्हणटा. आयची देवस्तुती मांडून हाडिल्ल्या फिरगस कुटुंबाच्या सन्यांक देव बरें करूं. उपाध्यक्ष मानेस्त जॉन डिसिल्वा, कार्यदर्शी मानेस्तीन हेझेल मिनेझस, 14 वाड्यांच्या गोरकारांचो प्रतिनिधींचो, 21 कमिशनाच्या गोवळीक योजनाच्या संद्याचो, तशेंच संयोजक मानेस्ते सिरिल रुजेरीचो काळजांत हांव उपकार बावडटा. कोंपरेच्या आयतारा त्रिदोम, बेस्प आनी फेस्ताची देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्या वाड्याकारांचो, गायन मंडळीचो आनी मुखेलपण वहिशिल्ल्या बाप जेसन लोबो आनी एंथनी डिसिल्वाचो, वाजांतरां खेळिल्ल्यांचो, देवस्तुतीचें मुखेलपण वहिशिल्ल्या मानेस्तेन प्रेसिल्ला नोरोनाचो, मार्गदर्शन दिल्ल्या बाप वलेरियन फर्नांडीसाचो, वेदी सेवकांचो, विविध रितीन सहकर्सूंच्या फिरगजेच्या सर्व संघ संस्थांचो, आमच्या युवाजनांचो, फिरगस कुटुंबाक आत्मीक संगतींनी कुमकरच्या कोवेंताच्या धर्म भयणींचो, तशेंच इगर्जेच्या शिबांदीचो उपकार बावडटा. आल्तारीक फुलां सजयल्ल्या धर्म भयणींचो, मोरयाळ पुरुशां वेळार कालच्या सांजेर सुदाशिल्ल्या स्वयंसेवकांचो, मनोरंजन आसा गेल्या ICYM युवजनांचो, फिरगजेच्या दिसपट्ट्या वावरांत कुमकरच्या मानेस्ते डॉल्फी डिसोजाचो, डिवायन TV चॅनल हाजो मानेस्ते स्टीवन मेंडीस जॉस्विन संगत्यांक,
आम्ही देव बरें म्हणटा आसतना आयच्या ह्या आयची देवस्तुती सांजेर 8 वरार परत डिवायन TV चॅनलार तुमकां पळोवंक मेळटलें. त्या देखून डिवायन TV चॅनल हाच्या सर्व मानेस्तांक आनी सांगात्यांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना फिरगेजीच्या विविध योजनांक कुमकरच्या दानींचो आनी फेस्ताच्या खर्चाक उदारपणान वंतिकी दिल्ल्या समेस्तांचो हांव काळजांत उपकार बावडटां आनी राघू हांकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या 6 दिसांनी संभ्रमाक फोटोग्राफी केल्ल्या मानेस्तीन वायलेट सिक्वेरा तशेंच PPTन कुमकरच्या हर एकल्याक देव बरें करूं. आयच्या ह्या संभ्रमाक सहकार दिल्ल्या हर एकल्याचो काळजांत उपकार बावडटा. येवच्या हप्त्यांतले परब मंगळारा रोजार मायेचें तारीखेचें फेस्त, शेनवारा सांजो हांव 23वा पापसाहेब हाचें स्मरण. रोजार मायेची विनवणी सोदून मागणें. भोव पवित्र जारीचे रणी तूं दैवी कुरपेची आवय म्हूण नांवाडल्याय. तूं मोवाळ मोगान भरलेली आवय. तूं तुज्या हर भुरग्याची जतन घेताय. तुज्या आश्रयाक धांवलेलीं तुजो आदार मागलेलीं कोणूय तुजी कुमक म्हणनासतना फाटीं गेल्लीं नात. भोव दयाळ अवंकार मरी आमी तुजो आदार सोदूंक धैर्य घेता आनी व्हडे पातयणेन आमच्या गरजांनी आमी दर्शी धांवून येता. आमच्या मागण्यांची बेपरवा करिनाका पूण सुमेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार. मनीस जालेल्या देवपताचे माये तूं आमची सांबाळणार आनी शाश्वत आदाराची माय. कंतीस जावन तुजे मुखार आसच्या आमची मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुज्या मोगान आमचो हर एक उलो आयक. रोजारीचे रणये आमकां सदांच कुमूक करूंक तयार आसचे आमचे माये तुजे बोळादीक विनवणेन हे बडे गरजेन आमकां पाव. आमच्यो गरजो आमच्या मोतीक हाडया. आमी जिवितांत तुज्या पुता जेजून दाखयल्ले देवाचे वाटेन चलून शेगुणांनी पवित्रपणान आनी खऱ्या भक्तीपणान वाडचें कर. तुजो आदार सोदतल्या आमी मागण्यांत तिरसाण आनी बरवोसो सांडिनाचें आमकां राख. भावार्था खातीर दगदणी भोगतल्यान सांबाळ. आमचो भावार्थ पाडूंक आनी हेरां संगे वांटून घेवंक आमकां उमेद आनी धैर्य दी. आमची वेगवेगळी मागणी देवा मुखार आमी दवरया. सर्गींच्या बापा आमच्या पापाक बिस्पांक याजकांक आनी धर्मिकांक राख आनी सांबाळ. आख्खे पवित्र सभेक फुडारपण दिवच्या तांणी आपली जबाबदारी मोगान आनी शाणेपणान करूंक तांकां तुजे दैवीक सक्तीन आनी आशिर्वादांनी बरो म्हूण आमी मागता. सोम्या आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या तशेंच समाजाच्या फुडाऱ्यांनी लोकांचें बरेंपण मुतीन धरून निस्वार्थपणी आनी सेवेच्या मनोभावान समाजांतल्या सगळ्यांचे उदरगती खातीर वावरशें कर म्हूण आमी मागता. सोम्या आमचे मागणे आयक. क्रिस्ती बावडती लोकांक आनी सगळे परजेक सर वायटा विघ्नांतली राखून व्हर. तांणी एका काळजाची आनी एका मनाचें जावचे वरवीं एकवटाची आनी माया मोगाची समाज बांदून हाडूंक आदार लाभय म्हूण मागता. सोम्या आमचे मागणे आयक. आमच्या तरणाट्यांनी देवाच्या तशें पेल्याच्या मोगान भरलेलीं आसून आपल्या नितळ आनी क्रिस्ती मोलाच्या जिविता वरवीं संवसारार मोग आनी समाधान उमपेशें तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बरो म्हूण मागता. सोम्या आमचे मागणे आयक.
आमी रोजार मायक नमान करून आमकांच येसायक भेटोवया. नमान रणी काकुळचे माये नमान आमच्या जिवाक अमृता आनी बरवशा. आमी तुका उलो मारता, आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता. आस्का रुस्का सोड आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकय ते तुजे काकुळचे दोळे आमचे वयर परती. आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैव फावट जेजूक तांकां दाखय. हे दयाळ हे मोगाळ हे दुरोबी ओंकार मरिये. भगवंती देवाचे माया मपसोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्या बसवण्या फावो कर. काकुळदार सोम्या बावडतांच्या बुसवणदारा तुजे लागीं आमी मागता. गड नटले दयाळेन भरलेल्या तुवें पिडेस्तांक भलायकी दिली. वेगवेगळ्या पिड्यांनी आसात त्या तुज्या साकरांत थंय काकूळ दाखय आनी आदली भलायकी तांकां पेटे मेळशी कर. तुमची येताय आनी राज करताय सष्णाच्या सष्णाक. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवें आसूं तुमकां राखूं. तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवं. तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमचें जतन करूं. तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं. तो बापा आनी पवित्र आत्मे सवें जियेता आनी राजवट चलयता सष्णाच्या सष्णाक. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मुगाळ भावन आनी भयणीनो हांगा आसलेले आमी वारड्याच्या पाद्र्याक आनी तुमच्या सर्वांच्या नांवी ह्या फ्रिगेच्या विगाराक बाप वालेरियान डिसोजाक बाप वालेरियान फर्नांडिसाक आनी बाप जेसनाक आमी बरें फेस्त मागता. हांव हांगासर 9 वर्सां आसुरलो. तुमचे 16 जाणांचे तोंडां म्हाका उडास आसात. तुमच्या मोगाक तुमच्या मागण्याक देव बरें करूं. Gadi
भाग्यवंते रोजारी साहेबीने आम्हा बसत विनंती कर भाग्यवंत कर सचे कुरवे निवारम काळचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन